नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया एक ड्रॉप करी। एक ड्रॉप करी करपाक थोडो आमकां कांदो आनी सोय भाजून घेवपाक जाय। ताच्या खातीर गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता। तेल तापले तशें तातूंत हांव 4-5 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता। लसूण मातशी भाजून घेवया। तातूंत हांव कांदो घालता। हे हांवें 2 कांदे उबे शिनून घेतल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम फ्लेमीचेर कांदो भाजून घेवपाक जाय। कांदो बरो ब्रावन कलर जाई पर्यंत भाजून घेवपाक जाय। कांदो असो बरो भाजून घेवपाक जाय। 1 कप सोय घेतल्या। ही सोय आमकां बरी भाजून घेवपाक जाय। सोय आनी कांदो बरो भाजप जावपाक जाय। सोय अशी बरी भाजून घेवपाक जाय। बरी एक सारकी भाजप जावपाक जाय। सोय भाजून जाली, गॅस हांव बंद करता। ही सोय आतां आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर मिक्सरान वांटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। 1 कांदो हांवें बारीक कापून घेतला। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। 2 लसणीच्यो पाकळ्यो धाडावन घालता। लसूण मातशी तेलार परतून घेवपाक जाय। कांदो आनी लसूण तळसून जाली, तातूंत हांव 1 टोमॅटो बारीक चिरून घालता। टोमॅटो तेलान बरो तळसून घेवपाक जाय, मातसो शिजोवन घेवपाक जाय। कांदो आनी टमाट तळसून जाले, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्दो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर। मसाले तेलार परतून घेवया। थोडीशी ओली कोथमीर घालता। मसाले सगळे मिक्स करून जाले। आता हातून घालूया ग्राइंड केला तो कांदो आनी सोय। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। ही एक करी करता आसतना खूब पातळ करपाक जायना, मातशी दाट दवरपाक जाय। घालूया चवी पुरते मीठ। मीठ घालून ढवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। मसाल्याक बरो खतखतो येवपाक लागला, गॅसाची फ्लेम हांव लो करता। ही हांवें 5 तांतयां घेतल्या। ही तांतयां आमकां फोडून तातूंत घालपाक जाय। तांतयाचेर थोडेशें मीठ घालता। एक हरवी मिरसांग बारीक कापून घालता। 2 सोलांचे कुडके करून घेतल्या। ताजेर घालूया ओली कोथमीर। हाजेर झाकण घालून लो गॅसाचेर तांतयां शिजोपर्यंत शिजोवन घेवया। तांतयां हांवें शिजत दवरल्यार 5 मिनटां सुमार जाली। तांती मस्त वेवस्थीत शिजल्या। गॅस हांव बंद करता। सामकी रुचीक एक ड्रॉप करी तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।